मोंती फेस्ताच्या पयल्या दिसाक नॉवेन जेराल प्रस्तावन. आज आमी मोंती मायेच्या जल्माक तयाराय जावन पयल्या दिसाचें नोवेन चलयता. आनी ह्या नोवेना वेळार आमी नियाळचो विशय आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा आसात ती कितली बागी, सर्गींचें राज तांचें. मरी माये थंय दुर्बळकायेचो शेगूण आमकां उठून दिसून येतालो. देवाच्या योजनाक सरी जावन एक दुबळ्या कुटुंबांत ती जल्मता. अन्ना आनी जोकिमाच्या दुर्बळकायेन ती वाडता आनी देवा मुखार आत्मीक रितीन दुबळी जावन ती जियेता. देव तिची दुबळीकाय मानून घेता आनी देवपुताची आवय जावचें योजन तिका बडव्या मुखांत्र कळयता. अशें आपल्या दुर्बळकायेच्या जिणे मुखांत्र ती सर्गा राज जोडून घेवंक पावता. तिची दुर्बळकाय आमकां एक देख जावन आसा. तर मरयेच्या जतनीकाल जेजून दिल्लें हें पयलें भागीपण आमच्या जिणेंत जियोंक ह्या संभ्रमांत कुरपा जोडून घेवया. भावार्थ्यांची प्रार्थना. पयलें पवित्र सभे पासून सर्गींच्या बापा, आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांक दुर्बळकायेच्या स्पिरितान भर. आपले निस्वार्थी सेवेद्वारी जेजू क्रिस्ताक साक्ष रावंक आनी मरिये माये परी पेल्याचे सेवेद्वारी आमची जिणी भाग्यवंत करूंक आदार लाभय म्हूण मागता. दुसरे देशा पासून मोगाळा बापा, आमच्या राजकीय मुखेल्यांनी जेजू क्रिस्ताच्या मौल्यांचेर आपले जिणी मांडून हाडून आनी सता नितीची वाडदन अधिकार चलोवंक दुबळ्या धाकट्यांच्या उदरगते पासून सेवेच्या मनोभावान वावरूंक तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता. तिसरे पिडेस्तां पासून दयाळा बापा, आमच्या प्रायेस्त आनी पिडेस्त भाव भयणींक तुजो आदार आनी सांगात दी. तांची मोगान जतन आनी सेवा करूंक आमकां बरें मोण दी म्हूण मागता. चवथें काजारी जोड्यां पासून कनवळ्या बापा, चोर काजारी जोड्यांक तांच्या काजारी बेसांत थिरासण लाभय. एकामेकाक समजून काजारी बेसाचे कायदे मोगान पाळून सर्वांक एक देख जायशी तांकां तुज्या ससायेन भर म्हूण मागता. पांचवें फिरगस कुटुंबा पासून विस्वासी बापा, ह्या वेदी भोंवती एकठांय जाल्ल्या आम्हा सर्वांचेर विशेश रितीन नोवेनाची लितुर्जीची मांडावळ केल्ल्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. मरये बरी सदां दुबळीकायेंत जिवीत खर्चूंक आनी जिवीत तुज्या कुशे प्रकार जियोवन आमच्या भोंवतणी तुजें राज स्थापन करूंक आमकां तुजो आदार दी म्हूण मागता. मोंती फेस्ताच्या दुसऱ्या दिसाक नोवेन जेराल प्रस्तावन. आज आमी सर मोंती मायेच्या जल्माक तयाराय जावन दुसऱ्या दिसाचें नोवेन चलयता. आनी आज आमी नियाळचो विशय रुदान करतात ती कितली बागी, देव तांकां बुजयतलो. कश्ट आनी दूख जिविता वांटो. जल्मल्ल्या हर एकल्याक कश्ट आसात. कश्टा मुखांत्र देव आमची वरवणी करता आनी आमचो भावार्थ थीर करता. मरी देवाची आवय जावच्या पयलें आनी उपरांत तिणें जायते कश्ट सोंसले, पूण तिच्या कश्टांत देव तिका बुजयतालो. ती सर परिस्थितींत देवाक विस्वासी रावता आनी अशें तिच्या रुदानांत देवाची बुजावण देखता. जेजून दिल्लें हें भागीपण आमच्याय जिवितांत जारी करूंक ह्या संभ्रमांत कुरपा जोडून घेवया. भावार्थ्यांची प्रार्थना. पयलें पवित्र सभे पासून सर्गींच्या बापा, आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांक तांच्या कश्टांत बुजावण लाभय. अशें मरयेची देख तांच्या जिवितांत घेवन आपल्या देखीवंत जिणे वरवीं आपल्या परचेक पवित्र सभेच्या मोगांत वाडोवंक प्रेरण दिशी तांकां तुज्या ससायेन भर म्हूण मागता. दुसरें देशा पासून मोगाळा बापा, आमच्या राष्ट्राच्या फुडाऱ्यांनी जात आनी कात म्हूण लेखी नासता सर्वांक समान रितीन लेखूंक आनी सर्वांच्या अभिवृद्धी खातीर वावरूंक तांकां तुज्या ससायेन भर म्हूण मागता. तिसरें पिडेस्तां पासून दयाळा बापा, आमच्या भोंवतणी अशा पिडेस्तांक, प्रायस्तांक आनी जिवितांत निराश जाल्ल्यांनी आपल्या भावार्थांत दंडळ नाशी बगर मरये बरी सदां तुजेर पातयेवन जियेशी तांकां तुज्या ससायेन भर म्हूण मागता. चवथें भुरग्यां आनी येवजणां पासून कनवळ्या बापा,
आमच्या भुरग्यांक आनी युवजणांक मरयेच्या शेगुणांनी भर कश्टांत सोंसणिकाय सांबाळून जिवीत बऱ्या फुडाराच्या वाटेर चलूंक तांकां तुज्या ससायेन भर म्हूण मागता. 5वें फिरगस कुटुंबा पासून विस्वासी बापा, ह्या वेदी भोंवती जमल्या आम्हा सर्वांचेर आनी विशेष रितीन आयच्या नव्यानाची मांडावळ केल्ल्या वाड्याचेर तुजी दाराळ आशिर्वादां वत. मरयेच्या पावलांनी आमी चलूंक आनी कश्टांत थिरासन सांबाळूंक आमकां आदार लाभय म्हूण मागता. मोंती फेस्ताच्या 3ऱ्या दिसाक 9वें जराल प्रस्तावन. आज आमी मोंती मायेच्या जल्माक तयाराय जावन 3ऱ्या दिसाचें 9वें चलयता आनी आमी नियाळचो विशय सादी बोळी कितली बागी परतवी जातली तांचें दायज. मरयेच्या जिवितांत हो शेगूण आमकां पळोवंक मेळटा. तिची जिणी सादी आनी भोळी जावन आसली. अन्ना आनी जोकिमाच्या कुटुंबांत सादें बाळ जावन आवय बापायक विदेय जावन ती जियेली. जेजूच्या परगट जिणे वेळार आपल्या पुता सांगाता साद्या आनी बोळ्यापणान जियेली. अशें आमकां साद्या आनी बोळ्यापणाक ती मेल फंक्त जावन आसा. जेजून दिल्लें हें बागीपण मरये बरी आमच्याय जिवितांत कार्यगत करूंक ह्या संभ्रमांत करपा मागया. भावार्थ्यांची प्रार्थना. पयलें पवित्र सभे पासून. सर्गींच्या बापा, आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी साद्या आनी बोळ्यापणाचो शेगूण तांच्या मिसावांत समजून मरये बरी संपूर्णपणी तुका विदेय जावन चलूंक आनी अशें सर भावार्थ्यांक सादेपणान आनी भोळेपणान वागूंक प्रेरण दिशी तांकां तुज्या कृपेन भर म्हूण मागता. दुसरें देशा पासून. मोगाळ बापा, आमच्या राजकीय मुखेल्यांनी साद्या आनी भोळ्यापणाचें महत्व तांच्या जिवितांत वळखून घेवन तांकां दिल्लो अधिकार परजेच्या आनी देशाच्या बरेपणा खातीर उपयोग करीशें तांकां तुज्या कृपेन भर म्हूण मागता. तिसरें पिडिस्तां पासून. दयाळ बापा, आमच्या भोंवतणी अशा सर पिडिस्तांक आनी प्रायस्तांक तुजेर आसचो बरवसो वाडय आनी तांणी सदां तुजे येवजण तांच्या जिवितांत वळखूंक आनी मरेच्या पावलांनी चलूंक तांकां तुज्या कृपेन भर म्हूण मागता. चवथें सैरिके पासून. विस्वासी बापा, सबार चेडे आनी चेडवां सैरीक मेळनासतना कश्टून आसात. तांकां बऱ्यो सैरिक्यो फावो करून तांचें काजारी जिवीत आरंभ करूंक तांकां तुज्या ससायेन भर म्हूण मागता. 5वें फिरगस कुटुंबा पासून. कनवळ्या बापा, ह्या नव्याना मिसाक भाग घेतल्या आम्हा सर्वांचेर आनी आयच्या दिसाच्या नव्यानाची मांडावळ केल्ल्या वाड्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आमी सर्वांनी मरये बरी जिवितांत सादें आनी बोळेपण वळखूंक आनी देवाचे कुशे प्रकार संवसारी जिवी सारूंक आमकां तुज्या कृपेन भर म्हूण मागता. मोंती फेस्ताच्या 4थ्या दिसाक 9वें जराल प्रस्तावन. आज आमी मोंती मायेच्या जल्माक तयाराय जावन 4थ्या दिसाचें 9वें चलयता आनी आमी नियाळचो विशय देवाची कुशी करूंक बुकेतात आनी ताणयतात ती कितली बागी ती दादुसी जातली. देवान मरयेक पाप करत नासतना ह्या संवसारांत जल्माशें केलें. देव तिका सर पातकाच्या खतांतलें शाबीत सांबाळटा आनी भाग्यवन जावन जल्मूक आदार जाता. अशें तिच्या जल्मा आदींच देव आपली कुशी तिका कळयता आनी ताच्या सोडवणेच्या योजनाक योग्य तिका करता. मरी एक सादें चेडूं भुरगें जावन संवसारांत जियेतना तिच्या आवय बापायक मुखांत्र देवाची कुशी ती समजून घेता आनी आपलें सर्वस्व देवाच्या कुशीक समजून दिता, समर्पून दिता. अशें ती आमकां देवाची कुशी करूंक शिकयता. तर मरे बरी आमी देवाची कुशी करूंक ह्या संभ्रमान कृपा जोडून घेवया. भावार्थ्यांची प्रार्थना. पयलें पवित्र सभे पासून. सर्गींच्या बापा, आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी मरये बरी देवाच्या कुशेक खालती मान घाल. तांचो भावार्थ थीर करून तुजे परजेक त्या भावार्थान जिवंक प्रेरण दिशी तांकां तुज्या कृपेन भर म्हूण मागता. दुसरें देशा पासून. मोगाळ बापा, आमच्या राष्ट्रांत आमचे समाजांत नीत स्थापन करूंक आमच्या राजकीय फुडेरांनी तांची जबाबदारी मानून घेवंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता. तिसरें पिडेस्तां पासून. दयाळ बापा, विविध पिडेक वळख जाल्ल्या आनी उतर प्रयेक पावल्ल्या आमच्या भाव भयणींक तांचे कश्ट सोसूंक व्हरूंक बोळ दी आनी कुटुंबाच्या सांद्यांनी तांची सेवा करूंक तांकां बरें मोन दी म्हूण मागता. चवथें विज्ञानी पासून. विस्वासी बापा, सर विज्ञानीक तांच्या संशोधनांत सफलता दी. तांच्या परिश्रमा आनी वावटी वरवीं संवसाराचें बरेंपण जावंक तांकां तुज्या ससायेन भर म्हूण मागता.
पांचवें फिरगस कुटुंबापासून कनवळ्या बापा ह्या वेदी भोंवती एकठांय जाल्ल्या आम्हा सर्वांचेर विशेष रितीन नवेना मिसाची मांडावळ केल्ल्या वाड्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल. मरये बरी खालतेपणाचें म्हत्व जिवितांत समजून आनी त्या प्रकार एकामेकाच्या मोगान जिवंक आमकां तुजी ससाय दी म्हूण मागता. साद्या काळाचो 20वा आयतार जराल प्रस्तावन. आज सगळी पवित्र सभा साद्या काळाच्या 22व्या आयताराची देवस्तुती संभ्रमता आनी आयची वाचपां आमकां आमचो कुरीस उखल घेवन जेजूचो पाटलाव करूंक उलो दिता. आमी आमकांच क्रिस्तांव म्हूण आपयता, तशें म्हळ्यार क्रिस्ताचे पाटलावदार म्हूण अर्थ. क्रिस्त म्हळ्यार सोडवंदार आनी क्रिस्तांव म्हळ्यार सोडयल्ली म्हूण समजता. पूण आमचें क्रिस्तांव जिवीत आमच्या सोडवणेक साक्ष दिता. 2000 वर्सां आदीं कुर्सार मेल्ल्या जेजूचो आमी कशें बऱ्या तरान पाटलाव करीत. क्रिस्तांवांनी म्हणचें आमी आमकांच नेगार करूंक जाय, तशें म्हळ्यार आमच्या वैयक्तीकपणाक ना म्हणूंक जाय आनी देवाच्या कुशेक खालतीमान घालूंक जाय. आमी आमचो कुरीस उखलून घेवंक आसा, तशें म्हळ्यार जिविता कुर्साक वेंग मारचें म्हूण अर्थ. पूण सबारांक आमकां कुरीस जडाय म्हूण भोगता. तो आमचे तावन काडून उडोवंक आशेता. पूण जेजू म्हणटा, कोणाक जर म्हजो पाटलाव करूंक कुशी आसा तर आपणाकच तो इन्कार करूं दी, आपलो कुरीस उखलून घेवं दी आनी म्हज्या फाटल्यान येवं दी. तर आमच्या जिणे कुर्साक खानमान जेजूचो लागशिल्ल्यान पाटलाव करूंक ह्या संभ्रमांत करपा मागया. पयल्या वाचपाक प्रस्तावन. जेरमायाचें पुस्तक देवाच्या उतराच्या सत्तेविशांत उगडापय करता. जेरमाया प्रवादी कश्टांक आनी समस्यांक फूड करता. थोड्या वेळा देवाचे आदेश दुस्मानकायेचे आनी बेपरवाचे जावन आसले म्हणले ताका भोगले. देखून ताकाच तो सवालां विचारता, हांवें मनशाक कशे प्रकार चलूंक जाय वा देवाक विस्वासी रावूंक जाय. तर जेरमायाच्या कश्टांचें विवरण दिवचें उतर आतां आमी चिंतून आयकुया. दुसरें वाचपाक प्रस्तावन. पावल आमच्या आपुण्यांत प्रामाणीकपण आनी संवसाराच्या वशांक बली जायनासतना रावंक उलो दिता. तो म्हणटा, संवसाराच्या आदर्शा प्रकार जिवीत नेटय नाकात, बगर देवाच्या कुशे प्रमाणे तुमचे आपोणे जिया आनी देवाक मानता तसलें एक जिमे बलिदान जावन तुमकांच ताका समर्पण दियात म्हणलो उलो दिता. तर देवाची कुशी सोदूंक प्रेरण दिवचें हें उतर आतां आमी चिंतून आयकुया. सुवार्थीक प्रस्तावन. जेजू आपणाचो पाटलाव करूंक आशिल्ल्यांक जाय आसली शर्तां तांचे मुखार दवरता. जेजूचो पाटलाव सुलभ पूण वाट कठीण. ताचे शिकोवण आयकूंक सोंपी पूण जिवंक कश्ट. तर जेजूचो पाटलाव केल्यार कितें पुरा राखून आसा म्हणलें उगडापें करची ही सुवार्थ आतां आमी चिंतून आयकुया. पावर्त्यांची प्रार्थना. पयलें पवित्र सभे पासून. सर्गींच्या बापा, आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी तांच्या आपोवण्याची शर्तां आनी जबाबदारी समजून आपल्या ताब्यान दिल्ल्या भावार्थी परजेचो बरो पोस करूंक आनी तांच्या क्रिस्ती आपोवण्यांत थिरासाणेन जिवंक तांकां प्रेरण दिशें तांकां तुज्या ससायेन भर म्हूण मागता. दुसरें देशा पासून. मोगाळा बापा, आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी तांच्या आपोवणे आनी जबाबदारी समजून परजे मोग तांच्या मिसांवाचो ध्येय जावन घेवन देशांत शांती समाधान मोग मैपास आनी सूख समृद्धी आसा करूंक बेसाडेशें तांकां तुज्या जणवायेन भर म्हूण मागता. तिसरें पिडेस्तां पासून. दयाळा बापा, आमच्या पिडेस्त प्रायस्त आनी निर्गतिकांनी जिणेच्या कुर्साक खान मारून सोंसणीकायेन आनी बरवचान जिवीत सारूंक तांकां तुज्या आदारान भर म्हूण मागता. चवथें नव्या काजारी जोड्या पासून. विस्वासी बापा, सर नव्या काजारी जोड्यांक जिविताक उक्ते रावंक शिकय. भुरग्यां जल्म मुखार घालिनासतना काजारी जिविताचो शेवट समजून काजारी जिविताच्या मोगाचें फळ उदार मनान स्विकार करूंक आनी देवान दिल्लो संदेश मोगान पाळूंक तांकां तुज्या ससायेन भर म्हूण मागता. पांचवें फिरगस कुटुंबा पासून. ह्या वेदी भोंवती जमल्या आम्हा सर्वांनी जिणेच्या कुर्साक खान मारून जिविताच्या कश्टांत सदां थिरासन सांबाळून जेजूचो लागशिल्ल्यान पाटलाव करूंक आमकां तुज्या कुरपेन भर म्हूण मागता. मोंते फेस्ताच्या 6व्या दिसाक 9 जेराल प्रस्तावन.
आज आमी मोंती मायेच्या जल्माक तयाराय जावन 6व्या दिसाचें नोवेन चलयता आनी आमी नियाळचो विशय नितळ मनाची कितली बागी देव तांकां बुजयतलो. देवान मरेक जल्मांतावनूच पाप करत नासतना जल्माक हाडलें अशें ती सदांच नितळ मनाची जावन आसली. देवान आपल्या सासणीक योजनांत मरयेक बासयल्ल्या सडवंदाराची आवय जावन वेंचली. फावो त्या वेळार तिणें देवाच्या पुताक आपल्या कुशव्यांत घेवन जल्म दिवच्याक तिची कबलात घेवंक देवान गाब्रिएल दुताक मरये सरसी धाडलो. देवदूतान तिका नामान देवाचे कुरपेन भरली म्हणून वंदन केलें. ह्याच कुरपेन भरले मरयेक एलिझाबेथीन म्हळें, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी मरयेनच सर्वेस्परा देवाची स्तुती गावन सांगलें. ह्या फुडा सर संतती म्हाका सदैव म्हणून पासारतल्यो. मरी देवाचें वर्तेपण आपयल्ल्या आपल्या जिवितांत पळयोवन देवाची स्तुती गावंक शकली. तर मरये बरी आमी सदां नितळ मनाची जावन जिवंक कृपा मागया. भावार्थांची प्रार्थना. पयलें, पवित्र सभे पासून सर्गींच्या बापा, आमच्या पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी मरयेचें आदर्श घेवन तुजें उतर सदां नियाळ, सदां तुजी किरकोळ चरणदासी म्हणलें समजून तुजे परचेक तांचे जिणेचो शेवट दाखोवंक तांकां तुजी कृपा दी म्हूण मागता. दुसरें, देशा पासून मोगाळा बापा, आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी अधिकाराचो खरो उपयोग करून आपले परजेचे उदरगतीक वावरूंक आनी निस्वार्थ सेवा दिवंक तांकां आदार दी म्हूण मागता. तिसरें, पिडेस्तां पासून दयाळ बापा, विविध पिडे शिडेन कश्टतल्या भाव भयणींचेर काकुळतीचे दीस घाल. तांकां तांची पिडा सोंसणिकायेन सोंसूंक तशेंच तांची सेवा करतल्यांचेर तुजी बेसांव वचून मागता. चवथें, इवजणां पासून विस्वासी बापा, सर इवजणांनी मरये बरये नितळ आनी निस्कळ रावंक आदार दी. संवसाराच्या वायट सवयांक बली जायनासतना जिवीत बऱ्या फुडाऱ्याच्या वाटेर चलूंक तांकां तुज्या ससायन भर म्हूण मागता. पांचवें, फिरगज कुटुंबा पासून कनवळ्या बापा, ह्या वेदी भोंवती एकठांय जाल्ल्या आम्हा सर्वांचेर विशेश रितीन नव्यानाची लितुर्ची मांडावळ केल्ल्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. मरये बरी सदां नितळ मनाची जावन आनी जिवी तुज्या कुशे प्रकार सारूंक आमकां आदार दी म्हूण मागता. मोंती फेस्ताच्या 7व्या दिसाक नोवेन. जराल प्रस्तावन. आज आमी मोंती मायेच्या जल्माक तयाराय जावन 7व्या दिसाचें नोवेन चलयता आनी आमी नियाळचो विशय समाधान हाडूंक वावुरता ती कितली बागी तांकां देवाची भुरगीं म्हणटले. मरी आमचे बरीच मनीस जावन आसली. तिच्या जिवितांत सबार दुबाव आयले, पूण जेजूचें जिवीत कश्ट आनी मरण भावार्थान ती समजता. जेजूच्या पुनर्जिवनपणा उपरांत पेंतेकोस्ता दिसा तिचेर आनी आपोस्तलांचेर पवित्र आत्मो येता आनी ती भावार्थान भरता. सुरविल्ल्या पवित्र सभेक ती भावार्थान वाडूंक आदार दिता. अशें आमी सर्वांनी भावार्थान वाडूंक ती आमकां आदार जाता. तर मरयेच्या पावलांनी चलूंक आनी आमच्या भावार्थान ती रावंक कृपा ह्या संभ्रमांत विशेश रितीन मागून घेवया. भावार्थांची प्रार्थना. पयलें, पवित्र सभे पासून सर्गींच्या बापा, आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांक तांच्या भावार्थान थीर सांबाळ. अशें मरयेची देख तांच्या जिवितांत घेवन आपल्या भावार्थी जिणे वरवीं आपल्या परचेक भावार्थांत वाडूंक तांकां तुज्या ससायन भर म्हूण मागता. दुसरें, देशा पासून मोगाळा बापा, आमच्या राष्ट्राच्या फुडाऱ्यांनी जात, मत आनी खात म्हूण लेखी नासता सर्वांक समान रितीन लेखूंक आनी सर्वांच्या अभिवृद्धी खातीर वावरूंक तांकां तुज्या दैवीक ससायन भर म्हूण मागता. तिसरें, पिडेस्तां पासून दयाळ बापा, आमच्या भोंवतणी आशा पिडेस्तांक, प्रायस्तांक आनी जिवितांत निराश जाल्ल्यांनी आपल्या भावार्थान धंडळनाचें बगर मरये बरी सदां तुजेर पातयेन जिवचें तांकां तुज्या ससायन भर म्हूण मागता. चवथें, मणिपुरा पासून विस्वासी बापा, आमच्या देशाच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी बरें मोन दाखोवन मणिपुरांत शांती समाधान स्थापन करूंक वावरूंक तांकां तुज्या ससायन भर म्हूण मागता. पांचवें, फिरगज कुटुंबा पासून कनवळ्या बापा, ह्या वेदी भोंवती जमल्या आम्हा सर्वांचेर आनी विशेष रितीन आयच्या नव्यानाची मांडावळ केल्ल्या वाड्याचेर तुजी धाराळ आशिर्वादां वोत. मरयेच्या शगुणान आमचें जिवीत नेटोवन तिच्या बरी आमच्या भावार्थान ती रासन जोडूंक आमकां तुज्या ससायन भर म्हूण मागता. मोंती फेस्ताच्या 8व्या दिसाक नोवेन. जराल प्रस्तावन. आज आमी मोंती मायेच्या जल्माक तयाराय जावन 8व्या दिसाचें नोवेन चलयता
आनी आमी नियाळचो विशय नितीपासो दगदणी भोगता ती कितली बागी सर्गींची रास तांची. मरयेचें सगळें जिवीत एक कश्टांचें जीव जावन आसलें. तिच्या ल्हान प्रायेर तिका बडवो आवयपणाची खबर हाडटा. चड समजणी तिका नातली. ती भियेता पूण देवाचेर पातयेवन देवाचे कुशी स्विकार करता. जेजूच्या जल्मा वेळार जुजे सांगाता सबार कश्टांक ती फूड करता. जेजू जल्मल्या वेळार इजिप्ताक ती पलायन करता आनी बाळकाचो जीव राखता आनी निमाणें कुर्सा वाटेर आनी कुर्सा पंदा जेजूच्या कश्टांत भागीदार जाता. अशें आपल्या कश्टांच्या जिणे वरवीं आमकां जेजूच्या कश्टांत वांटेली जावंक शिकयता. तर मरयेच्या जिणे मुखांत्र जेजूच्या कश्टांत वांटेली जावंक ह्या संभ्रमांत कुरपा जोडून घेवया. भावार्थांची प्रार्थना. पयलें पवित्र सभे पासून सर्गींच्या बापा पवित्र सभेच्या वडिलांनी मरियमायेंत हांव कश्टांत सोंसणीकाय सांबाळचे शेगोण शिकून भावार्थ्यांक त्या शेगोणान वागोवंक तांकां तुज्या ससायेन भर म्हूण मागता. दुसरें देशा पासून मोगाळा बापा देशाच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी पिडेस्त आनी प्रायेस्त थंय चड हुस्को दाखयशी अशें तांच्या भलायकेच्या सुदारणे पासून आस्पत्र्यो इतर वैद्यकीय सवलत्यो पिडेस्तांक फावो करूंक ताणें उदार जायशीं तांकां तुज्या कुरपेन भर म्हूण मागता. तिसरें पिडेस्तां पासून दयाळा बापा विविध रितीच्या पिडेक कश्टून आशा भाव भयणीची भिरमत पाव. तांच्या कश्टांत हांव तांकां सुटका लाबोवन तांकां बरी भलायकी फावो कर म्हूण मागता. चवथें नेती पासत दगदगल्या पासून विस्वासी बापा आयच्या संवसारार अनीत आनी अन्याय रास करता. नेती पासत कश्टतल्या समेस्तांक तुजी बुजावण आनी तांच्या वावराक न्याय लाभय म्हूण मागता. पांचवें फिरगस कुटुंबा पासून कनवाळ्या बापा ह्या वेदी भोंवती एकठांय जाल्ल्या आम्हा सर्वांचेर विशेश रितीन नवेनाथी लितुर्ची मांडावळ केल्ल्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. मरये बरी सदां जेजूच्या कश्टांत वांटेली जावंक आनी जिवीत तुज्या कुशे प्रकार सारूंक आमकां आदार दी म्हूण मागता. मोंती फेस्ताच्या 9व्या दिसाक नवें जराल प्रस्तावन. आज आमी मोंती मायेच्या जल्माक तयाराय जावन 9व्या दिसाचें नवें चलयता आनी आमी नियाळचो विशय म्हजे पासून तुमकां अकमान भोगूंक मेळटा जाल्यार कितले बाकी सर्गींच्या रासांत येतेच प्रतिफळ तुमकां आसा. मरयेन देवाचें येवजन पुर्ती करच्या पासून जायते अकमान सोंसचे पडले. ती आंवकवार आसतनाच तिणें गर्भेत जावचें पडलें. जुदेव समाजा मुखार हें अकमानाचें जिवीत जाल्यारय ह्या अकमानाक ती कुशे मनान खान मारता. जेजूच्या परगट जिणे वेळार ती तिच्या पुताक सोदून वेतना आनी कुर्सा वाट चलून वेचें ती पळयतना अशें जायते कश्ट आनी दूख ती सोंसता. ह्या पासून देव तिका भागी करता. तर मरयेची देख आमच्या जिवितांत घेवया आनी आमीय भागी जावं ह्या संभ्रमांत कुरपा जोडून घेवया. भावार्थांची प्रार्थना. पयलें पवित्र सभे पासून सर्गींच्या बापा आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी मरियमायेचे आदर्श घेवन पात कंटाळून मन परिवर्तनाच्या स्पिरितान जिवंक आनी सर भावार्थ्यांक मन बदलापाच्या वाटेन वागोवंक तांकां तुज्या कुरपेन भर म्हूण मागता. दुसरें देशा पासून मोगाळा बापा आमच्या राजकीय मुखेल्यांनी मनशा जिवाचे हक उकलंदन सर्वांक जिवंक अवकाश दिशी आनी सर्वांच्या बरेपणा खातीर वावरिशी तांकां तुजी ससाय लाभय म्हूण मागता. तिसरें पिडेस्तां पासून दयाळा बापा आमच्या पिडेस्तांक आनी प्रायवंतांक तांच्या एकसूरपणान तुजो सांगात दी. तांकां कुडीची बरी भलायकी आनी मतीची समाधान तूं फावो कर म्हूण मागता. चवथें पावसा पासून विस्वासी बापा पावस नासतना जायते रैत आनी लोक कश्टून आसात. फावो तो पावस आमकां फावो करून रैतांचें जिवीत आनी सर लोकांचें जिवीत पावन कर म्हूण मागता. पांचवें फिरगस कुटुंबा पासून कनवाळ्या बापा ह्या वेदी भोंवती एकठांय जाल्ल्या आम्हा सर्वांचेर विशेष रितीन नव्या नमेसाची मांडावळ केल्ल्या वाड्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल. मरयेच्या ससाये पात कंटाळून मन बदलापाच्या स्पिरितान जिवंक आमकां तुजी ससाय दी म्हूण मागता. भाग्यवंत आंवकवार मरयेची जल्माची परब जराल प्रस्तावन. आज जेजूचे आनी आमचे सर्वांचे आवयचे मोंती सायबिणीच्या जल्माचें फेस्त आचरण करता. मरयेच्या जल्मा वरवीं सांडून गेल्ल्या संवसाराक नवो बरो वसव दिला. देवान आपल्या पुताक मरये मारिफत मनीस जावन ह्या संवसारांत धाडलो. अशें जेजू आमच्या कुटुंबांनी जिवंक मरी वाट जाली. देखून मरयेचें येणें जावंक पावलें कुटुंबाचें देणें. आज मरयेचो जल्मा दीस संभ्रमान आचरण करया आनी तिणें जियेलें शिगूण आमचे जिणेंत जिवंक
प्रयत्न करया. ह्या बागी दिसा सर चेडो भुरग्यां थंय मरे मायेचें रूप पळयोवन तांकां मान आनी रक्षण मेळोवन दी म्हूण मागया. आज नव्या बेळ्या आनी फुलां फळां खातीर देवाक दिनवासुया आनी पृथ्वी सर्वेस्पर आपल्या बेसांवांनी भरो म्हूण ह्या येवक्रिस्ताच्या बलिदाना वेळार भक्तीपणी मागया. पयल्या वाचपाक प्रस्तावन. देवान संवसाराचे सुरवेर रचली स्त्री एव आपल्या अस्कतकाये वरवीं पातकाक बली जाता. तरी देव मनशा कुळाक सांडून घालिना बगर दुसऱ्या एक एवे वरवीं सोडवंदार संवसाराक बासयता आनी तो सोडवंदार खंय आनी कोणा वरवीं सलमतलो म्हणलें आयचें पयलें वाचप आमकां उगडापय करता. तर मरेचें वर्तेपण साल्वसांवच्या रितीन समजूंक प्रेरण दिवचें हें उतर आतां आमी चिंतून आयकुया. दुसऱ्या वाचपाक प्रस्तावन. सांत पावल देवाची महिमा आमकां मेळूंक आशा विशांत ह्या वाचपांत प्रस्ताव करता. देव आमचे तावन कितें अपेक्षिता तें आमी नेणाव. आमी इतलें जाणाव देव आपणे आपयल्यांक नितिवंत करता आनी आपयल्ल्या आनी आपल्या महिमेवंत भागीदार करता म्हणलें सत आमची मत उजवाडायता. तर मरयेचें वर्तेपण साल्वसांवचे रितीन समजूंक प्रेरण दिवचें हें उतर आतां आमी चिंतून आयकुया. सुवार्थेक प्रस्तावन. देवान मनशाक ताचे थंय फाटीं हाडूंक आशेता. ह्या दिशेन विविध प्रवादींक आनी नितीकर्तांक मनशाच्या मन परिवर्तना पासत धाडटा. पूण वेळ भरती जातना हें देवाचें येवजन कशें मरे मुखांतर संपूर्णायेक पावता म्हणलें आयचो वांजेल विवर्सिता. तर उद्गार गावन जेजूची वंशावळेची सुवार्ता चिंतून आयकुया. भावार्थ्यांची प्रार्थना. पयलें पवित्र सभे पासून सर्गींच्या बापा पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी मरयेचो व्हड गौरव आनी तेचें भक्तीपण सांबाळूंक आनी शिकोवंक तशेंच कुटुंबाची मोलां उखलून धरूंक अशें मरयेच्या जतनेकाल क्रिस्ती कुटुंबां बांदून हाडूंक तांकां तुज्या ससायन भर म्हूण मागता. दुसरें देशा पासून मोगाळा बापा आमच्या देशाच्या राजकीय मुखेल्यांनी मनशा जिवाचे गौरवाक पुरोक जाल्ली सेवा दिवंक तशेंच सर परजेच्या बरेपणाक पडची विविध योजना मांडून हाडूंक तांकां तुज्या कृपेन भर म्हूण मागता. तिसरें पिडेस्तां पासून दयाळा बापा आमच्या भोंवतणी अशा पिडेस्तांक प्रायस्तांक आनी जिवितांत निरासपण भोगून अशा आमच्या भाव भयणीन मरे मायेचेर आपले दीस कंचून सदां तुजेर भर वचून जिवीत सारूंक तांकां तुज्या ससायन भर म्हूण मागता. चवथें भुरग्यां आनी येवजणां पासून काकुळदरा बापा आमच्या भुरग्यांक आनी येवजणांक मरे मायेच्या अशा गुणान भर आपल्या भावार्थांत थीर आनी जिणेंत सुटसुटायेंत जिवंक तांकां तुज्या आदारान भर म्हूण मागता. पांचवें फिरगज कुटुंबा पासून ह्या वेदी भोंवती जमल्या आमकां मरे मायेच्या अशा गुणान वाडोवंक आदार दी आनी स्त्री जिवाचें रक्षण करून आमच्या कुटुंबांतल्या आवयक भयणींक पत्नीक तशेंच समाजांतल्या सर स्त्रियांक मान आनी गौरव दिवन तांच्या शोशणा विरोध झुजूंक आमकां बळ दी म्हूण मागता.